नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या अपडेट खबराचित्रांत तुमकां अंकिता देवलकराचो येवकार. नदर मारूया म्हत्वाच्या घडणुकांचेर. सद्याक तरी राज्यांत जनता कर्फ्यूचो विचार ना, मात दर एकल्यान जापसालदारकेन वागप म्हत्वाचें. मास्क घालिनाशिल्ल्यांक फायन घालून कारवाय करप आनीकय सक्तीचें करतले म्हण म्हायती मुखेलमंत्री दोतोर सावंतान दिल्या. राज्यवेंचणूक आयुक्त पदा खातीर निवृत्त IAS अधिकारी WV रमणमूर्ती हांचें नांव निश्चित. 24 मार्चाक अर्थसंकल्प मांडून अधिवेशन तहकूब करचे अशी मागणी विरोधकांनी मांडिल्ली, मात ही मागणी मुखेलमंत्र्यान भायर आयली. 24 मार्च ते 16 एप्रील मेरेन अधिवेशन चलतलें म्हण मुखेलमंत्र्यान दिल्या म्हायती. राज्यांत खणीज सुरू जावच्यो म्हण संबंदीत याचिकांचेर 24 मार्चाक सर्वोच्च न्यायालयांत जातली सुनावणी. बुधवारा सांजे दाबोळे विमानतळा भायर एका पंगडान हळडुव्या काळ्या टॅक्सीच्या एका ड्रायव्हराक मारपेट केली. तातूंत ड्रायव्हराक बरेंच लागलां. ह्या घडणुकेचो हळडुव्या काळ्या टॅक्सीवाल्यांनी निशेध करून आरोप्यांचेर कडक कारवाय करची म्हण मागणी केल्या. कोलवा पुलिशेक सुरावले 30 ते 35 वर्सांच्या दादल्याची कूड सांपडल्या. पुलिशेन कूड पोस्टमार्टमा खातीर धाडल्या. तशेंच अज्ञाता आड गुन्यांव नोंद केला. परबावाडो कळंगुटे 1,33,000 गांजा कळंगूट पुलिशेन केलो जप्त. पश्चिम बंगालच्या जुहुरुल सरकार ह्या दुबाविताक पुलिशेन घेतला ताब्यांत. सरकारान जर पालिका संचालक गुरुदास पिळणकर हांची बदली केली तर तो बहुजन समाजाचेर अन्याय आसतलो आनी हाचेर गोवा फॉरवर्ड पक्ष ओगी बसचे नात म्हण गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे कार्यकारी अध्यक्ष किरण कांदोळकरान सरकाराक शिटकावणी दिल्या. तर इतल्यान आरडीएक्स गोवाचे अपडेट खबराचित्र हांगाच सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.rdxgoa.com तशेंच आरडीएक्स गोवा ॲपाचेर लायव्ह पळोवंक मेळटल्यो. लेटस्ट व्हिडिओ खातीर आरडीएक्स गोवा यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. त्यान भायर ह्यो खबरो तुमकां जिओ TV तशेंच टाटा स्काय ॲपारूय लायव्ह पळोवंक मेळटल्यो. पळयत रावात आरडीएक्स गोवा. देव बरें करूं.